नमस्कार, पळया प्रायम खबरो। विर्डी सावन गोयचे उदक वळोवपाचे काम उडयले बंद। ट्रिब्युनलाचो महाराष्ट्राक आदेश। गोयाक थाकाय। गोयचे टीमीची पेजा तयारी। कर्नाटका आड म्हादैची केस बेरेस्तारा। पणजे पोटवेंचणुकेचो जाहीर प्रचार सोंपलो। पणजेकाराचे घराघरांनी पावले उमेदवार। बीजेपी काँग्रेसीची एकूच सभा। 22,000 पणजेकार नेट दाखयतले शुक्रारा। गोय राज्य सहकारी बँकेची संचालक विद्या परबाचे अपात्रतायेचेर 3 म्हयन्या भितर निकाल लावचो। हायकोर्टाचो लवादाक आदेश। लवादान आदेश मोडलो म्हूण प्रकरण हायकोर्टान। बेकायदेशीर गजाली करपी शेकवाल्या आड पर्यटन खात्याची कारवाय। शेकवाले चाळवले, मेळे पर्यटन संचालकाक। संचालक म्हणटा कारवाय चालूच उरपाची, खाते फाटी सरचे ना। आनी गुड्डुलसावो करपाक गुंतवणूक धोरण अधिसूचित केल्ले ना। प्रमोशन बोर्ड करून पैसे उखलपाचो यत्न। राष्ट्रवादीचो सरकाराचेर आरोप। प्रुडंटान उद्देग खात्याचो कारभार केल्लो एक्सपोज। खबरो विस्तारान। महाराष्ट्रान विर्डीचे उदक वळोवपाचे काम बंद करचे म्हूण म्हादय ट्रिब्युनलान अंतरीम आदेश दिला। बुधवारा सावन विर्डी धरणाच्या केशीचेर सुनावणी सुरू जाली। एडव्होकेट जनरल आत्माराम नाटकर्णीच्या आर्ग्युमेंटा उपरांत ट्रिब्युनलान हो आदेश दिलो। विर्डी धरणाक गोयच्या आदले सरकारान मान्यताय दिल्या म्हूण महाराष्ट्रान मुद्दो घट धरला। गोयचे टीमीन विर्डीचेर महाराष्ट्राची फटिंगपणां ट्रिब्युनला मुखार पुराव्या सयत भायर काडली। विर्डीची केस ट्रिब्युनला मुखार एप्रिलान येतली। म्हादयची केस बिरेस्तारा येतली। विर्डी धरणाच्या उदकाचे केशीचेर बुधवारा दिल्ली म्हादय ट्रिब्युनला मुखार आर्ग्युमेंट सुरू जालें। गोंया वतीन एजी आनी ताची टीम तशेंच WRDOचो प्रिन्सिपल सेक्रेटरी परिमल रायान विशयाचो खोलायेन अभ्यास करून गोंयाचो आर्ग्युमेंट घालो। आर्ग्युमेंट आयकल्या उपरांत ट्रिब्युनलान अंतरीम आदेश दिला। महाराष्ट्राक सध्या विर्डीचें काम बंद दवरपाचो आदेश दिला। गोंयाक तातले तातूंत थाकाय मेळ्ळ्या। गोंयाच्या आदल्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले मान्यतायेचेर महाराष्ट्रान आर्ग्युमेंट घाल्लो, पूण त्या मान्यतायेच्या नांवान महाराष्ट्रान कशी फटिंगपणां केल्यात तें गोंयच्या टीमीन ट्रिब्युनलाक सांगलें। The state of Maharashtra had changed the site. That is from Haltar Nala, they have gone to Katika Nala. The agreement earlier was as regards Haltar Nala. There was no agreement by the state of Goa insofar as Katika Nala is concerned. Goa had been kept in complete dark, and they had done this. They had commenced work on it without informing anybody, without taking any single permission also. So therefore that was pointed out. The tribunal agreed. म्हादयची केस गोंयच जिखतले म्हूण WRD मंत्री मांद्रेकार उलयलो। आमी त्या स्तराचेर वचून ही जी केस आहे आमी जिखतले, तेका लागून आमी कसलेच हे करून। विर्डी उदक वळोवपाचें महाराष्ट्रांतलें काम ट्रिब्युनलान बंद केल्ल्यान सध्या गोंयाक विर्डीचे बाबतींत मातशी थाकाय मेळ्ळ्या। फुडली सुनावणी एप्रिलांत जातली। म्हादयवेले कर्नाटकांतले कळसा भांडूर प्रकल्पाचें कामूय ट्रिब्युनलान बंद उडयलां। ताचेर ब्रेस्तारा आर्ग्युमेंट सुरू जातलो। आतां मेरेन तरी ट्रिब्युनला मुखार सुनावण्यो गोंयाक जाय तश्यो चल्ल्यात। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी उदय परब। बुधवारा सांजे पणजे पोटवेंचणुकेचो जाहीर प्रचार सोंपलो। चारूय उमेदवारांनी घराघरांनी प्रचारूच चड केलो। बीजेपी आनी काँग्रेसीची सभा सोडल्यार जाहीर गाजो वाजो दिसलोच ना। उमेदवार आपूण आरामात जिखतले म्हूण उलोवन दाखयतात। मात हवा पळयल्यार पणजेचे खरे गैर काँग्रेस आनी बीजेपी मदीं। बीजेपी पर्रीकाराच्या सासायेचेर 20 वर्सांचो सीट राखून दवरूंक पेटल्या, जाल्यार 20 वर्सांनी पर्रीकारा फाटल्यान काँग्रेस पणजे परत रिकपाक सोदता। पळयात रिपोर्ट। पणजे पोटवेंचणुकेचो प्रचार बुधवारा सांजे सोंपलो। चारूय उमेदवार दारादारांनी चड भोंवले। बीजेपी आनी काँग्रेसीची एक सभा सोडल्यार पणजे सभा म्हूण जाल्यो ना। बीजेपीचो सिद्धार्थ कुंकळयेकार घराघरांनी चड भोंवलो। पणजे एकान एक घरान आपूण पावला म्हूण सिद्धार्थ सांगता। फेसबूक सारकेले सोशल नेटवर्क सिद्धार्थान प्रचाराक बरेच वापरला। बाकीच्या तिगा परस सिद्धार्था बरोबर भोंवतना कार्यकर्त्यांची गर्दी मातशी चडूच। आतापर्यंत सबंद पणजेभर घरां कवर केल्या, पण एखादी अनवदनान खंय जर उरल्या कोण उरल्या तांची हांव माफी मागता। ओके, आणि लीड कितली असते?
लोकांचो सपोर्ट ज्या तरेन मेळटा त्या तरेन डेफिनेटली बरी आसतली. म्हणजे एक फिगर सांगपाक जाय जाल्यार आय एम नॉट अ सेफोलॉजिस्ट. सध्याचो महापौर सुरेंद्र फुर्तात आपले स्वताचे जनसंपर्काचे नेटार दारादारांनी भोंवलो. बरोबर आदलो मुख्यमंत्री दिगंबर कामत, रवी नायका सारकेले काँग्रेसीचे फुडारी पणजे देवले. पणजे कॅन्डल लायट रॅली काडून वेगळेच तरेन काँग्रेसीन प्रचार केलो. लोक थोडे उणे जाले तरी पणजे उजवाड पडलो. Fantastic, excellent. My main mode of campaigning is house to house. I am not a rocket scientist. I am not an IIT. But I know to read files, I know to put notings on the file, and I know to draft things better than anybody else. कुळ मुणकाराचो विशय घेवन पणजेची वेंचणूक लडोवंक म्हूण आदोगाद सदानंद वांयगणकार अपक्ष म्हूण रावला. पणजे भोंवंक लागले उपरांत कुळ मुणकाराचे प्रस्नाचे जोडयेक ताका आनिकूय कांय प्रस्न मेळ्ळे. निमणो ताका जाहीरनामो काडचो पडलो. व्हडलो टेम्पो ट्रॅव्हलर घेवन आश्वासनांची कॅसेट लावन तो प्रचाराक गाडो धुकलता. दिल्ली आप जिखले उपरांत खंय ताका पणजेकार बरोच प्रतिसाद दिवंक लागल्यात. गोंयान बाकी खंय प्रॉब्लेम ना इतले प्रॉब्लेम पणजेन आसात. आनी बेरोजगारी हो असो प्रॉब्लेम आसा की तेचेर कोणी केन्ना लक्षच दिवंक ना. काल दिल्लीचे इलेक्शन जाल्या उपरांत तर अशें जालां की पणजेसूनय इतलो बरो रिस्पॉन्स येयला. म्हाका दिसता की इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटा मदलो कोण तरी एक शुअर जिखतलो. अपक्ष समीर केळेकारा कडेनूय भोंग मनीस तशे चड नात. ताणें घराघरांनीच प्रचार केलो. मेन मोड ऑफ कॅम्पेनिंग हाऊस टू हाऊस एक इज मेन मोड आणि दुसरें म्हणटा ते काल आमी एक पिकअप घेवन ताजेर लोकांक रस्त्याचेरूच भोंवता भोंवता एड्रेस केले. आय एम क्वायट कॉन्फिडंट ऑफ विनींग बिकॉज देर इज अ वेव अगेन्स्ट बोथ BJP अँड काँग्रेस. पणजे वट्ट 22,057 मतदार. पणजेतल्या 30 मतदान केंद्रांतले एकूय केंद्र संवेदनशील वा अतिसंवेदनशील ना म्हूण जोड मुखेल वेंचणूक अधिकारी नारायण नावती उलयलो. वेंचणुके विशीं सुरवातीक आयिल्ले 2 केशींचो वेंचणूक अधिकाऱ्यान निकाल लायलो. BJPच्या सभेची खंय एक नवी केस बुधवारा वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन आयल्या. There were only 2 complaints and those complaints have already been disposed of. One more complaint has come regarding venue of yesterday's meeting. That has also been sent to the RO for inquiry. This time we don't have any sensitive, hypersensitive or vulnerable polling stations. जाहीर प्रचार बुधवारा सोंपलो. आता 4 उमेदवारांचो फुडले 24 वरां घराघरांनी वा व्यक्तिगत प्रचार चालू. 22,000तले कितले पणजेकार मतदानाक देंवतले ते शुक्रारा कळपाचे. हे फावट BJP पर्रीकाराचो गट राखतली काय काँग्रेस पणजे रिकतली ते सोमार सांगतलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोंय राज्य सहकारी बँकेची संचालक विद्या परबाक अपात्र थारावपाच्या विशयाचो 3 म्हयन्या भितर निकाल लावचो म्हूण हायकोर्टान लवादाक आदेश दिला. फुडली सुनावणी जाय मेरेन बँकेचे चेअरमॅन उल्हास फळदेसाय आड अविश्वास थारावाचेर मतदान करपाक लवादान विद्या परबाक अपात्र थारावन बंदी घाल्ली. विद्या परबाक अपात्र थारावन हायकोर्टाचो आदेश मोडला म्हूण अर्जदारान हायकोर्टान दावो केला. विद्याक अपात्र थारायल्ल्यान उल्हासा आड बँकेवेले विरोधी संचालकांचो थाराव फिसकटिल्लो. गोवा राज्य सहकारी बँकेची संचालक विद्या परबाक हंगामी अपात्र थारावन लवादान हायकोर्टाचो आदेश मोडला असो दावो अर्जदारांनी बुधवारा हायकोर्टांत केलो. संचालक विद्या परबाच्या प्रस्नाचेर बेगोबेग निर्णय घेवपाचो आदेश दिवचो अशी विनवणी कोर्टाक केली. 3 म्हयन्या भितर ह्या प्रस्नाचेर निमणो निर्णय घेवपाचो आदेश हायकोर्टान दिलो. Now these are quasi-judicial proceedings. Considering these are quasi-judicial proceedings, at our instance, the Honorable High Court today directed that the arbitration proceedings before the arbitrator be disposed of within 3 months from today. अर्जदाराच्या पदाक हात लावचो न्हय असो आदेश हायकोर्टान दिल्लो. मात चेअरमॅन उल्हास फळदेसाया आडच्या अविश्वास थारावाचेर मतदान जावपाच्या आदले दिसा लवादान विद्या परबाक अपात्र थारावन मतदानाक वांटो घेवपाक बंदी घाल्ली. High Court had directed that no steps could be taken by anybody which could act to the prejudice of the petitioners therein. Vidya Parab was one of the petitioners wherein they had moved no confidence motion against the present chairman of the Goa State Cooperative Bank. The arbitrator passed an order on 24th of November, that is 1 day prior to the date of motion of no confidence, whereby he restrained her from participating in the voting to be held on the next date. It was to be held on 25th of November. संचालक विद्या परबाची अपात्रता रद्द जाल्यार चेअरमॅन उल्हास फळदेसाया आड परत अविश्वास थाराव हाडूं येता अशें अर्जदाराच्या आदवोगादान म्हळां. प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार. घेवया एक विराम.